पाठ 10 चीट सानवी गुरव साई कृपा घर क्रमांक 234 जांबावले सांगे गोंय तारीख 15 फेब्रुवारी 2025 मोगाळ विद्या कशें आसा तूं घरचीं कशीं आसात फाटल्या वर्सा तूं गुलाला निमतान आमगेर जांबावल्या येवपाचें आसलें पूण तूं पावलें ना। होळी पुनवे उपरांत मडगांवच्या दामोदर सालांतल्या हळदुणे म्हणल्यार मिरवणूक काडून नाल्ल जांबावलेच्या देवळांत हाडटात। ते उपरांत येवपी मंगळाराच जांबावलेचो गुलाल उत्सव जाता। ह्या दिसा सावन शिगमो उत्सवाक सुरवात जाता। जांबावले गुलालाक गोंय आनी हेर राज्यांतल्यान हजारांनी भावीक येतात। मडगांवच्या दामोदर सालांतल्यान देवाचो नाल्ल जांबावले देवळांत आयले उपरांत 5 दीस धार्मीक विधी आनी सांस्कृतीक कार्यावळींचें आयोजन जाता। गुलाला निमतान देवळाच्या वाठारांत व्हडली फेरी भरता। मंगळारा दिसा दनपारच्या वेळार पालखेंतल्या दामबाबाचे मुर्तीचेर गुलाल अर्पण करतात। ताचे उपरांत गुलालाक सुरवात जाता। ह्या वेळार गोंयभरच्यान वेगवेगळे पंगड ढोल ताशे वाजयत गुलाल उत्सवाक येतात। भावीक उमेदीन नाचतात आनी गुलालाचो शिंवर जाता। ह्या गुलालाचें एक खाशेलपण म्हणल्यार हातूंत गुलाबी रंगाचोच गुलाल वापरतात। त्या वेळार सगळो परिसर गुलालमय जाता। गुलालाक येवपी दरेकलो गुलालाच्या रंगान रंगून वता। ह्या गुलाबी रंगोत्सवांत खोशयेन वांटेकार जातात। ह्या आनंद उत्सवाक तूं तुज्या घरच्या सयत मुजरत आमगेर यो। ते निमतान म्हजो गांव आनी भोंवतणचे हेर वाठारूय हांव तुका भोंवडावन दाखयतां। तुवें येवपाकूच जाय। तुजी वाट पळयतां। तुजी मोगाळ इश्टीण सानवी।